आयज हांगासर आमचें ऑफिस उदरगत ह्या नांवान आमी सुरवात केल्ली आहा मांद्रे मतदारसंघात आनी तशेंच सगळे माझे फॅन विशर्स सपोर्टर्स सगळे हांगासर येयलेले आसात. तेंचे हांव आभार मानता की हांगासर येवन म्हाका तेंच्यांनी आशिर्वाद दिल्लो आसा. सो अशेंच तुमचे सगळे सहकार्य आनी तुमचे आशिर्वाद अशेंच म्हाजेर दवरपाचे आनी आमी मांद्रे मतदारसंघात जे विशय जे प्रॉब्लम्स आहात ते आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न करया. पूण म्हाज्या एकट्याचे हेचेर जावचें ना. सगळ्यांचे सपोर्ट आनी तुमचे गायडन्स आनी जे तुमचे पयलींचे एक्सपिरियन्स आहात ते तुमी शेअर करपाची गरज आहा. सगळे ज्येश्ठ नागरीक जे आसात ज्येष्ठ नागरीक ज्यांच्यांनी ह्या क्षेत्रांत तुमी खुबशीं कामां खुबशे आपले संघर्ष तुमी केल्ले आसात त्याच्या बद्दल म्हाकाय म्हायती दियात म्हाका ज्ञान दियात आनी आमी कितें तरी मांद्रे मतदारसंघाक एक नवीनशें कार्य आनी नवीन कितें तरी युवा पिढी खातीर आमी फुडें विचार करून फुडें या. तशेंच मागता की सगळ्या महिला वर्ग आनी युवा वर्ग हांकांय की तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो आनी तुमच्या खातीर आयज उदरगत हें नांव आमी दवरलां. उदरगत ही मांद्र्याची उदरगत. खरें म्हटल्यार म्हाका अंकीत तारोलकर हांवें फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका मातसो यो तूं मातशें ब्लेसींग आपणाक जाय म्हणूंक लागलो आनी त्या खातीर हांव तेच भशेन ताका ब्लेसींग दिवपाक असो त्या जाग्यार हांव पावला. म्हणटकूच हें हांव तुका ब्लेसींग दिताना ताका हांव सगळें बरें आवडयता आनी तेच बरोबर ताणें आमकां जायतें बरें केलां. तेच भशेन आमच्या हॉलाचें काम एक 12 वर्सां उरलेलें कोणेच कांय सोद घेवन आसलेली ती तारोलकरान हे 3 म्हयने 2 म्हयने भितर उपकार काळजान घेवन आनी आमचे लोक थोडे केरला उरलेले तांकांय ताणें हाडल्या. म्हणटकूच उपकार म्हाजे काळजान आसलेलो. म्हणटकूच जेन्ना ताणें म्हाका आपयलो यो आपणाचें ऑफिस उक्तें करता एक ब्लेसींग तरी आपणाक दी त्या निमतान हांव हांगासर पावला. अपक्ष उमेदवार पण तिच्या कार्यालयाचे उद्घाटन झाले आणि त्याचे थंय बरयल्लें आहा उदरगत हेचो अर्थ स्वताची उदरगत न्हू मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत मांद्रेच्या लोकांची उदरगत आणि सगळ्या प्रकारचे सगळे म्हणजे हितसंबंध असलेल्या सगळ्या गोंयाची उदरगत तेच्यासाठी त्यांचे सुद्धा हातभार आसतलो. आयज उद्घाटन झाले बरें दिसले. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाची परंपरा आहा जो बरें काम करता तो कसो 3-4-5 फावटी निवडून येता. आयज आमी सगळ्यांनी एक जावन जिताक निवडून हाडूंक जायो. पयले फावटी निवडून हाडूचो काम आमचें. तेणी योग्य जर काम केले तर जनता ताका ऑटोमॅटीक दितले ह्यो तेणी विचार करूंक जायो की आपले जे हे सगळे जे आहा हे लोकांसाठी उत्कर्षासाठी खर्च करूंक जाय स्वतासाठी न्हू. सगळ्यांना नमस्कार. आज मांद्रे मतदारसंघात उदरगतीचें उद्घाटन जालां आनी त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. 2-3 वर्सां जालीं जीत तारोलकर जो क्लोज संबंध निर्माण जाला तेजी काम करपाची पद्दत पळयल्या. एक बहुजन समाजांतलो भुरगो समाज सेवा करपाक तळमळटा अशा भुरग्याक आमी सगळ्यांनी हात दिवप तितलेंच गरजेचें आसा. तेजें कार्य पळयता आसतना आमकां एक गोश्ट निश्चित कळटा राजकारण हे तो बिजनेस म्हणून करपाक पळयना. राजकारण हें समाजकारण करपाकूच तो करपा फुडें सरला आनी हे गेल्ले 3 वर्सां आमी पळयता. फाटलें इलेक्शन पळयलें तेच्या नंतर पळयलें मांद्रेचे हरंबोलचे अशे कितलेशे वळखीचे भुरगे जेन्ना हेजी इच्छा सुद्दां नासतली त्या वेळार आमकां सांगपाक जीत जर रावत जाल्यार निवडून येतलोच म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक. अशा वेळार तेज्या मनान एक निर्माण जाली सोशल वर्क करपाची आनी त्या माध्यमांच्यान आज जीत फुडें सरला हें इलेक्शन कंटेस्ट करपाक. जरी अजून आमी अधिकृत एमजी पार्टी डिसिजन घेवना तरी पूण अधिकृत आमी डिसिजन घेवन जीत तारोलकराक आमी सपोर्ट करतले अशें आमी जाहीर करता. जो विश्वासघात केलो
मांद्रेच्या जनतेक जे इलेक्शन 5 वर्सांनी येवप ते इलेक्शन जे 1.5 वर्साच्या भितर लादलें गेलें. मांद्रे मतदारसंघ तसो विकसीत ना, पण खंय तरी फाटल्या 4-5 वर्सां विकासाची तेंचे नेट दवरलेलो तो हे 1.5 वर्स जाले विकासात खंड पडला, कसलीच कामां ना. आज आमी पळयतात शिवोलच्यान केरिये पर्यंत रस्त्याची परवड जाल्लेली आहा. शिवोले पुलांतल्यान आगारवाड्या वलता पर्यंत ज्या मनशाक 100 मिटराचे हॉर्न मिक्सिंग करूंक जमाना त्या कर्मदळिद्र्या माजी आमदाराक परत निवडून हाडपाची आमकां गरज ना. मोदींच्या वतीन सांगता कितें जिता बाबा आमी तेन्ना उलो घातलो तेन्ना आमकां तो पावला आनी त्या फुडें तो पावतलो म्हणून आमी आशा तेजे कडेन बागता आनी आमी सपोर्ट तेका करता. जमिल्ले लोक वेगवेगळ्या पक्षांतले वेगवेगळ्या विचारांसून फुडें सरिल्ले, पण आज एकूच विचार घेवन आतां फुडें सरता आमी म्हणजे उदरगत. प्रत्येकान उदरगत हो शब्द वापरलो, कितलीं वर्सां उदरगत उदरगत उदरगत, पण प्रत्यक्ष मांद्रे मतदारसंघात आमी पळयल्या ज्या कॅन्डिडान निवडून आयले तांचे स्वताची उदरगत केली, हेचे भायर आनी कांयच केलें ना. तर आज खरो ताचो उदरगतीचो अर्थ आमी जाणून घेता, कारण गेले 2 वर्सां हांव बारीकसाणेन पळयता जी दारोलकर ज्या पद्दतीन एक ध्येयवेड असो युवक वावूर करता, सार्वजनिक क्षेत्रात एक समाजसेवक म्हणून गेले 2 वर्सां तांणी केल्लेले कार्य खरोखर त्याच्या एक बऱ्या कार्याची एक पावती म्हणून आज लोक तुम्ही सगळे त्याच्या फाटी जमल्यात. वेगवेगळी उदाहरणां आसात. एक चली खातीर ताणें एक चली जी मरणाच्या अवस्थेत आशिल्ली ताचे हाल जाताले, ताका खंयचो आमदार मंत्री कोणूच फुडें सरलो ना. हातूंतल्यान एक तळमळ दिसून आयली ताची की ताणें शेवट पर्यंत एक झुंज दिली ताका वाचोवपा खातीर आनी एक खरी काळजांतसून केलेलो प्रयत्न. तेन्नाच खरे खुबशे आमी पेडणेकार भारावून गेले की एक व्यक्ती अशी तळमळून वावूर करूं शकता एक गरीब चलये खातीर. त्याच बरोबर फाटीं तुमकां खबर आसतलें एक 10 जाण आमचे केरळा शिरकून उरयल्ले भुरगे, तांकां आमदार मंत्री सरकारची जबाबदारी आशिल्ली ती तांकां सुरक्षीत गोंयांत परत हाडप, कोणेच काम केलें ना. आतां खंयच्याय धर्माचे आसत, पण जेन्ना एक मनीस आमचो ह्या मतदारसंघातलो त्रासान आसा ताका धांवपाक जाय, ताका मदतीचो हात दिवपाक जाय, अशा वेळार फक्त जी दारोलकर पावलो.